नमस्कार, माझे नाव कल्पेश नाईक. सध्या आम्ही असा ढवळे खालच्या हांगा निलेश पुंडलीक नायक ज्या घरा सायडीन त्यांचो गोठो आसा आनी काल राती पाडकांचेर एटॅक जाल्लो आसा. बिबट्यान एटॅक केल्लो आसा आनी एक पाडक्याची डेथ जाल्ली आसा. दुसरे सारकें म्हणल्यार क्रिटिकल कंडिशन अशें आसा. तेंच्यांनी फॉरेस्ट ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट केल्लो, ते हांगा येवन गेले. आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंचे जे कितें कॉम्पेन्सेशन आहा तें कॉम्पेन्सेशन तांकां मेळोवन दिवपाक जाय. तशेंच आमी रिक्वेस्ट करता की आमी रिक्वेस्ट फॉरेस्ट ऑफिशलाक केल्लो की काल जो एटॅक जालो तो आयजूय जावपाक शकता. सो तेज्या खातीर ट्रॅपाची कितें तरी तेंच्यांनी अरेंजमेंट करपाक जाय. म्हणजे आमकां कळोन येयलें की तेंचे कितें SOPs कितें चेंज जाले. सो कितें रुल्स एंड रेगुलेशन्स फॉलो करून ट्रॅप समज हांगा लावपाक मेळटा. कित्याक हो असो फर्स्ट इन्सिडंट आसा ढवळेन. हेज्या पयलीं असो इन्सिडंट जावना आशिल्लो. कुत्र्यांचेर खुबसो एटॅक जाल्लो पूण गोट्यान बी असो पाडकांचेर केन्नाच एटॅक जावना आशिल्लो. आमकां अशें आतां खुबशें जालां की गांवारेडे बिबटे हे सगळे गांवांनी येवपाक लागला. हिल कटिंग्स खूब जाल्ली आसा, तेज्या कारणान हो परिणाम जाल्लो आसा. मागता हो जो एटॅक जाला तेजे फॉरेस्ट ऑफिसरान बेगींतल्या बेगीन तांकां कॉम्पेन्सेशन घेवन दिवपाक जाय. आज ढवळे हांगा रामेश्वर मंदिरा कडेन ते पुंडलीक नायक हेच्या गोठ्यान राती बिबट्या वाघाचो हल्लो जालो आनी तातूंत बांदिल्लीं 2 वासरां तातूंत जखमी केले. तातूंतले एक वासर स्पॉट मेल्लें आसा, ताच्या मानेचो कुडको काडलेलो आसा आनी दुसरें वासरू आसा ताणें जखमी केला. ताका आतां एनिमल हजबेंड्री डॉक्टर ट्रिटमेंट करून गेल्ले आसा. गेली कित्येक दीस जाले ढवळे गांवांत बिबट्या वाघाचो संचार आसा हो फॉरेस्टाक इन्फॉर्म केल्ले आनी सांगिल्लें पूण तातले फाटले दिसांनी सरपंच कुलूजा नायक हेच्या घरा कडल्यान कुत्र्याचे पेटे थोडे व्हेल्ले गेले आनी अशें करून चालू आशिल्लें ना. आज तो ताच्या 200 मिटर सकयल आयिल्लो आसा. सकयल येवन ताणें हायवे पास लागीं आशिल्ल्या रामेश्वर मंदिरा कडेन पुंडलीक नायकाच्या गोठ्यान हल्लो केलो आनी थंय बांदिल्ल्या वासराक मारले आसता. अशें दिसता की ह्या दिसांनी ह्या जंगली प्राण्यांचो सर्रास वावर वाडलेलो आसा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खूब दखल घेवपाची गरज आसा. कित्याक आतां तो ताका जर ट्रॅप लावन जर तो येता ते रातचे सगळे आयले तर परत त्या वाघाक धरपाक बरें पडटलें. तेंच्यांनी आज बेगीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येवन सर्वे करून गेल्ले आसा. तेणी पळयल्लें आसा आनी आज सांजची गस्त घालतले म्हूण सांगला तेंच्यांनी. पूण तेणी गस्त घालता जर पिंजरो इन्स्टॉल केलो, ट्रॅप इन्स्टॉल केलो आनी ताका धरलो जाल्यार एक सुटकेचो श्वास गांवांक घेवपाक मेळटलो. ही खरेंच एक काळजीची गोश्ट आसा. कारण आतां बिबट्यांची झाडां वाडलेलीं आसा, जंगलाचे बरें झुडपां जाल्लीं आनी आतां बिबटो खंय दोगा जर बसलो ते ल्हान भुरग्यांची सुद्दां एकटे फिरतले सायकलीन बरोबर अटॅक जावंक शकता. तेन्ना आतां सरकारान खूब जागृत जावपाची गरज आसा आनी ते योग्य दखल घेवन उपाय योजना करपाचे आसा आनी तांकां ताब्यात घेवपाची आसा. खंयसर हे पुंडलीक नगर? ह्या ढवळे हांगा ढवळे बामणेश्वर मंदीर म्हणून जो भाग आसा मदला वाडा तो खालचा वाडा म्हणटा तो पयल्यांदाच असो हो बिबट्या वाघाचो हल्लो जाता. कित्याक थंय केन्नाच असो बिबट्या वाघ इतल्या पर्यंत सकयल पर्यंत हायवेचेर पावूंक नाशिल्लो. फर्स्ट टायम तो आतां सड्या वयल्यान सकयल आयिल्लो आसा. खरें म्हणजे चिंतेची गजाल आसा. कारण ते आतां रावता घरांनी लोक भायर सरले, रातचे बी करून भायर सरले आनी ताका सापडले जाल्यार खूब दुर्घटना डेंजरस जाता. आज वासरां व्हेल्लीं आसा, कुत्रे व्हेल्ले आसा आनी तो मनशाकूय ताजे वरवीं धोका जावपाची शक्यता आसा.